Oh la 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 si 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 si. Kahindura la papa hala 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 hala. Oh la shi 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 shi. Oh la la papa 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 papa. Oh la si 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 si. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. आम्ही सुरवातेक मागणें करुया. अर्गां तुका बापा, वखाणी तुका बापा, महिमा तुका बापा, ह्या वेळा खातीर, ह्या दिसा खातीर आनी जें तूं कितें आमकां शिकोवंक सोदताय. आमी सोत मानता की तुवें तें भोव सोंपें ऑलरेडी केलां म्हणून. आनी जें एक उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरतलें तें पवित्र अमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. तुजें उतर म्हणटा जंय दोगां वो तेगां आहा तुजें हाजीरपण आसा. वय बापा, आमी सोत मानता की तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा आनी तूं आमी वयता थंय तुजें हाजीरपण आसा. आमी खंय खंय वयता थंय थंय तूंय आमच्या सांगाता आसा. सगळ्या वेळार आमचें जिवीत भर तूं आमच्या सांगात दिताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जिजस. थँक यू लॉर्ड. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. खंय आहा सगलीं? आशिर्वादीक. आनी कितें? आनी कितें? आनी कितें? प्रेज गॉड. देवाच्या फावरान बोल्लेलीं मनशां आमी सादीं मनशां न्हू. आमी स्वयंभा व्हडत्याचीं. वी आर सुपरनॅचरल. एक नॅचरल आहा न्हू, पूण आमी जेन्ना देवाच्या राज्यान आहा तेन्ना आमी कसलीं मनशां? स्वयंभा व्हडतीं. आनी जें कितें आमच्या जिवितान घडटा तें स्वयंभा व्हडतेंच घडपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कितें दिश्टी पडटा तें आमी सोत मानता न्हू. पूण अशी खरें म्हणल्यार आमी कितें करपाक जाय? दिश्टी पडटा तें आमी उलोवपाक जाय. हां? दिश्टी पडना तें हूंय बरयल्लें आहा. दिश्टी पडना तें आमी उलयतलीं आमकां खबर कवतली जाल्यार कित्याचेर आमचें दानमन आसपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. देवा थंय आमकां ऑलरेडी देवान आमकां बरी भलायकी दिल्ली आहा, आमकां बरेंपण दिल्लें आहा. आमकां तेणें ऑलरेडी आमकां तेणें गिरेस्त केल्या आपल्या पुताक धाडून. तेजो पूत दुर्बळ जालो आमच्या खातीर आनी तें बरयल्लें आहा. आनी देवाची बासावणी म्हटल्यार कितें? देवाची कृपा. देवाची बासावणी म्हणल्यार देवाची कृपा. गॉड्स प्रॉमीस इज द ग्रेस ऑफ गॉड. पूण आमी खरेंच काय आमी जेन्ना परिस्थिती येता आमच्या जिवितान तेन्ना आमी खरेंच त्या बासावणेचेर आमी आमचें दानमन दवरतात? खरें म्हटल्यार आमकां कितें जाय? ती बासावणी आमी तर पळयतलीं आमच्या जिवितान तें करून दवरलेलें आहा. आमी तर पळयतलीं जाल्यार केजी गरज? भावार्थाची. भावार्थाची गरज न्हू. पूण आमचें जें कितें आमकां आदीं शिकयलां तितूनच आमी घुस्पोन उरल्यान सारकीं. आमकां दिसता देवाक आमचीं फुलां जाय, देवाक आमचे सगळे सॅक्रिफायस जाय. तसलें कांयच ना. देवाक खाली आमचो भावार्थ जाय. आमी जायते फावटी ह्या भावार्थाचेर शिकता कित्याक तो भोव गरजेचो. सगळ्यांक आमकां भावार्थ आहा? हां? आसा न्हू? केदो आहा? एका सासवाचे बिये भाशेन. जायते फावटी आमकां जाय न्हू तो पळोवपाक, पूण भावार्थ कितें दिश्टी पडना पळय तें.
ताका लागून आमकां जें कितें दिसना त्या आत्मीक वाठारान हा तें पळयतलोय जाल्यार आमकां भावार्थ जाय. आतां हो ब्रदर हिंगासर बसला, तेज्या कुशीक ती सिस्टर बसल्या एक कोदेल सोडून. तुका तिका पळोवपाक भावार्थ जाय न्हू? भावार्थ जाय? तो जाय म्हणटा. आसा ती तुका दिसती पडटा. वय 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 म्हण तुका भावार्थ नाका न्हू तिका पळोवपाक? नाका. तेच भाशेन जें कितें आमकां दिसता, आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी आमकां कितें दिसता तें पळोवपाक आमकां भावार्थ नाका. पूण भावार्थ कित्याक जाय तर आमकां? दिसना त्यो वस्तू पळोवपाक. पूण खरेंच काय आमी त्या वखदार भावार्थ आमचो सुरवात कोत्ता काय आमच्या भावार्थाची? कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? यू शॅल लीव बाय faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Can we go to 2 Corinthians 5:7? Thank you, Jesus. AMP. कितें म्हणटा हिंगासर? For we walk by faith, not by sight. पूण आमच्या दिसा दिसपटी आमी कितें करता? खरेंच आमी भावार्थाची मनशां काय? खरेंच आमी भावार्थान पळयता सगल्यो वस्तू? आतां भलायकेचे वाटेन आमकां भलायकी ऑलरेडी आसा, दिसती पडटा? ती तर आमी पळयतली जाल्यार कसली गरज? भावार्थाची. पूण आमी तशें कोत्तात काय? ओ दोतोर कितें आमकां रिपोर्ट दिता, ओ आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येता तेजेरूच आमी आमचें दान मन दवरलां. हिंगासर तर देवाचें उतर म्हणटा फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. पूण कितले फावटी आमी काय चल्ल्यान आमकां दिसती पडटा तें पळोवन, आमकां आयकोंक येता तें पळोवन, आमी कोणा कडसून उलयलां तें आयकलां तेजेर आमी भावार्थ दवरला. पूण खऱ्यांनी म्हटल्यार भावार्थ आमकां जाय, आमकां दिसती पडना पळय तें पळोवपाक. आतां ह्या भावाक विचारलें तिका ती भयणीक पळोवंक भावार्थ जाय? नाका म्हणटा तो, कित्याक ताका तेज्या दोळ्यांनी तें दिसती पडटा. आतां पेकोवणी आमकां दिसती पडटा, आमचें बरेंपण, रिस्टोरेशन, आमी गिरेस्त ऑलरेडी हा म्हणून आमकां तें दिसती पडटा? ना. ताका कितें जाय आमकां? भावार्थ जाय. आनी भावार्थ दिल्लो हा आमकां सगल्यांक. प्रेज गॉड. देवाचें उतर एक म्हणटा न्हू की देव म्हणटा की आपल्याक जाय तुमी कुडीनूय भलायकेन आसलेली, द वे युअर सोल इज प्रॉस्परिंग, युअर फिजिकल बॉडी ऑल्सो शूड प्रॉस्पर. म्हणटा हें देवाचें उतर. म्हणजे देवाची खुशालकाय की आमी ती भलायकी जी आहा आमकां दिसती पडना, ती भलायकी आमी पळयल्ली. पूण आमी कित्याक पळयनात? कित्याक आमचें धान मन सारकें आमकां दिसती पडटा, आमकां कितें आयकोंक येयलां तेजेरूच आमी दवरलेलें आहा. 3 John 1:2 म्हणटा. कॅन वी गो टू 3 John 1:2? ओके, बिफोर दॅट हिंगर कितें म्हणटा पळय आं, लिवींग आर लायफ्स इन द मॅनर कन्सिस्टंट विथ आर कॉन्फिडंट बिलीव इन गॉड्स प्रॉमीस. सो आमचें जिवीत कशें आसपाक जाय? आमी स्वत मानूंक जाय न्हू, आमकां एक तें कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. कितून? देवाच्या बासावणेन. आनी देवाची बासावणी म्हणल्यार देवाची कृपा, देवाची खुशालकाय. एवरी प्रॉमीस इज द विल ऑफ गॉड. सो देवाक खुशालकाय हा. जें कितें ऑलरेडी हा तें आमचें जाल्लें. पूण आमी जाणान काय? वो आमी जाणा जावंक सोदता. आनी आमी जाणा जातलीं जाल्यार आमी पयलें म्हटल्यार वेळ काडून देवाच्या उतराक टायम दिवंक, शिकोंक, आमी तेजेर नियाळ करूंक, तेजें उतर कितें कितें सांगता पळय तेन्नाच तें आमी पळोवंक पावतलीं. कित्याक ऑल द टायम वी हॅव टू ऑपरेट बाय फेथ. आमी सुरू करूंक जाय, आमचो भावार्थ चालू करूंक.
फॉर एग्जाम्पल आतां कितें हाडलें आमी न्हय, आमकां येयना, आमी तें शिकोंक सोदिनात. तेच भाशेन आमच्या जिवितान देवान सगलें आमकां दिल्लें आहा, सगलीं बेसांवां आहा, आत्मीक वाठारान आहा, ती आमी जाणा जातलीं जाल्यार आमी ह्या उतराक वेळ सारचो पडलो, हें उतर शिकचें पडलें, ह्या उतराक टायम काडचो पडलो. ह्या देवाचें उतर म्हणटा, यू शॅल वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. पूण चडशें आमच्या जिवितान कितें जालां, आमी दिसती पडटा तेजेरूच आमचें दानवंत दवरलां. कित्याक दिसती पडटा तें आमकां अदीक देवाच्या उतरा परस आमी खरें म्हणून सोजमोल्यान तें चड आमकां रियल कहें दिसता. देवाचें उतर म्हणटा, तूं सोत जाणा जातलो आनी सोतूच तुका स्वतंत्र करतलें. आनी हें सोत जाणा जातलीं जाल्यार आमी शिकचें पडलें उतर, आमी सोत मानचें पडलें देवाची बासावणी कितें सांगता पळय तें. आनी जेन्ना आमी तोहें कोत्ता, देवाची बासावणी आमकां कितें सांगता तें आमी मानून घेता, आमी आपणायता आमच्या जिवितान, ती जावन आसा देवाची खुशालकाय आमचे टायम. दॅट इज द विल ऑफ गॉड. एंड टू नो दॅट विल ऑफ गॉड वी हॅव टू रिमेन इन हीज वर्ड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, कॅन वी गो टू 3 John 1:2. कितें म्हणटा हिंगासर, बिलावड, आय प्रे दॅट इन एवरी वे यू मे सक्सीड एंड प्रॉस्पर. सो देवाची वील कितें आहा आमकां हिंगासर, आमी सक्सेसफूल आसलेलीं आनी आमी प्रॉस्पर जाल्लीं, एंड बी इन गूड हेल्थ, आनी ताका जाय आमी बरी भलायकेन आसलेलीं. जस्ट एज युअर सोल प्रॉस्पर्स. जसो तुजो आत्मो प्रॉस्पर आहा, देवाच्या उतरानूच आमचो आत्मो कितें जाता, हें जाता न्हू, देवाचें उतर जाय आमच्या आत्म्यांक. आमच्या आत्म्यांक कितें जाय, देवाचें उतर, आनी त्या देवाच्या उतरान आमचो सोल प्रॉस्पर जाता. तेच भाशेन आमी तर आमचे कुडीन फिजिकली आमी प्रॉस्पर जातलीं, आमी सक्सेसफूल जातलीं जाल्यार आमकां कसली गरज, उतराची. देवाक जाय, पूण आमकां जाय काय, कोणाक नाका हिंगासर बरी भलायकी आसलेली, सगल्यांक जाय न्हू. पूण हें उतर आमकां खबर आहा. आतां खबर नासलें जाल्यार आयज आमकां देव सांगता, उलयता तो आमचेशी, ताका जाय आमी बरी भलायकेन आसलेलीं. आमी केन्ना एक घडी तरी चिंतलां, चडशें आमी कितें येता आमच्या मनान, जेन्ना आमी पिडेन कोश्टवता, जेन्ना पिडा आमच्या जिवितान भितर सोदता, रीग घेता, तेन्ना आमकां दिसता तें देवा कडसून येता. तें देवा कडसून येता ना. जरी देवा कडसून येयल्लें जाल्यार देव आपल्या बलयल्ल्या उतरान अहें म्हणटा आसलो. ताका जाय तेजी खुशालकाय ती, आमकां बरी भलायकी आसली, भलायकी आहा, आमकां बरेंपण आहा, पूण खूंय आहा, आत्मीक वाठारान आहा. आनी तें तर पळयतलीं जाल्यार आमकां ह्या भावार्थाची भोव गरज. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू, कितें काय हें भावार्थ आमी जाणा. भावार्थ पयले सुवातेर कसो येता, देवाचें उतर आयकोन. कितलें काय आमी आयकतात, हे आमी जण एकल्याक आमी हो प्रश्न करया, खरेंच काय आमी देवाचें उतर आयकतात. आनी देवाचें उतर तर आमी आयकतात जाल्यार भावार्थ येवंकूच जाय 100%. आमी दितात काय टायम देवाचें उतर आमच्या कानार पडोंक, पूण आमी चडसो टायम कितून सादता, संवसारी गजालीन. ताका लागून आमच्या जिवितान भिरांत भितर सरल्या, आमच्या जिवितान आमी संवसाराक कान दिला, संवसारी गजालींक कान दिला, म्हणून हो भावार्थ कांयच काम करिना. कित्याक भावार्थ आनी भिरांत दोगूय काम करूंक शकना. फेथ एंड फियर कॅनॉट वर्क टुगेदर. आमच्या जिवितान आमी बरेंपण पळयतलीं जाल्यार आमी भावार्थाची उतरां उलोवची पडलीं. भावार्थ कसो काम करता, हाव डज फेथ गेट एक्टिवेटेड, कोणाक खबर आहा? भावार्थ कसो एक्टिवेट जाता? आं, देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता,
पूण तो भावार्थ आमच्या जिवितान भावार्थाची सुरवात जातली जाल्यार आमकां कित्याची गरज? सगळ्यां कडेन मोबायल आहा, सगळीं मोबायल यूज करता. ओके, एग्जाम्पल, सगळीं मोबायल यूज करता. तुमी मोबायल घेतलेलो तेन्ना बेश्टोच मोबायल घरा हाडलो आनी तो चालू जालो न्हू. कितें घातलें? सीम घातलें, मागीर रिचार्ज केलें, मागीर रोखडोच एक्टिवेट जालो. कितल्या टायमान जाता? आवय, संवसारी हेजी पळय आमकां कितली बरी खबर आहा न्हू. सारकी आमी म्हायती दवरतात न्हू. पूण देवाचें उतराक कित्याक ना? देवाचें उतर सोत न्हू काय? हो प्रश्न करया. सोत न्हू ब्रदर देवाचें उतर? ह्या सोता परस आनी व्हडतें सोत आहा? ना. जे भाशेन जेन्ना आमी तो मोबायल घेता आनी ते मोबायलाक सीम कार्ड घालता, सीम कार्ड बेश्टेच मेळता? कितें दिवचें पडटा? डॉक्युमेंट्स. आतां आधार कार्ड, पयलें कितें दिताले? ड्रायवींग लायसन्स, इलेक्शन कार्ड. तें दिना, फोटो घेता आनी आतां थंब इम्प्रेशन घेता. हें सगळें करचें पडटा न्हू स्टेप बाय स्टेप. पूण देवाच्या उतराक तशें आहा काय? देव आमचे कडेन कितें मागता? कितें डॉक्युमेंट मागता? आमचो थंब इम्प्रेशन जाय? ना. तेणें आमकां तेज्या सारकें रोचलें जाल्यार आमी तेजींच भुरगीं. जे भाशेन त्या मोबायलाक सीम कार्ड जाय, सगळे डॉक्युमेंट्स जाय, तूं सबमीट कोत्तूच तें चालू जाता, तेच भाशेन भावार्थ चालू जाता कहो? आमी आमचें तोंड उकडून देवाचें उतर उलोवंक लागता पळय तेन्ना. आमी हें तोंड उकडटा आमचें आनी उतर उलयता तेन्ना तो भावार्थ आमचो एक्टिवेट जाता. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. पूण एक्टिवेट कहो जाता? त्या भावार्थाची सुरवात कशी जाता? आमी आमचें तोंड उकडटा पळय तेन्ना. आमी सदांच भावार्थाची उतरां उलयतात? कसलीं उलयतात? तितून आमकां कितें फायदो आहा? पूण तोरी उलयतात न्हू आमी. जोरी तर तुमी त्या मोबायलचो चालू केला, तो मोबायल नासतना तुमकां आतां रावंक जाता? सगळें येता न्हू तेजेर. वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक, सगळें सोशल मिडिया आहा तेजेर. पयले सुवातेर आमी कितें घालूंक जाय मोबायलार? पवित्र पुस्तक. जितलो हो मोबायल संवसारी हेका उजार कोत्ता आमी, तें सोडून आमी देवाच्या उतराक हो मोबायल उजार करुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कोत्तात काय आमी? कितल्या जाणांच्या फोनान आहा पवित्र पुस्तक? व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. पयलीं आदीं आमी लोचतालीं न्हू पवित्र पुस्तक हातीन पासून दवरपाक. लोक कितें म्हणटलो काय? हांव म्हाजें सांगतां. जेन्ना हांव काजार जालें तेन्ना पयलेच फावटी सुमोदायक गेलीं. कितें म्हणटात तेका? स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटी. आनी म्हाका म्हाज्या मदर इन लॉन सांगलें, म्हाज्या मायन सांगलें म्हाका, तूं आतां येताय न्हू पवित्र पुस्तक घेवन यो. हांवें म्हणलें येदें व्हडलें पवित्र पुस्तक घेवन वचोंक? कित्याक म्हाकाच म्हाज्या भितर अहें आरे हें पवित्र पुस्तक लोक कितें म्हणटलो. पूण तेन्ना म्हाका जाणवाय नासली. जें कितें आमी चिंता, लोकांची लॉज बी जेजून ऑलरेडी खुर्सार घेतल्या. आमी आनीक तें चिंतूंक उत्पन्न. कित्याक हें जावन आसा, पवित्र पुस्तक जावन आसा हातयार. आमी तो लोजयेन तेका फाटी फाटी धरून रावलीं. थोड्यांक आजून पासून दिसता आसतलें न्हू पवित्र पुस्तक घेवन येवपाक रिट्रिटींग. आनी जेन्ना आमची मॅसेज येता, कोण हिंगासर रावपाक येता, तेन्ना आमी एक मॅसेज धाडटा की तुमचें नोटबूक, पवित्र पुस्तक घेवन येयात. आमी एक सोयी करया. म्हाज्या जिवितान हांवें बरेंपण पळयलां केन्ना? जेन्ना हांव नोट्स बरोवंक लागलीं, पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करूंक लागलीं, तेन्ना हांवें बरेंपण पळोवंक लागलीं हांव म्हाज्या जिवितान. नाल्यार हांव येतालीं वयतालीं, रितीराक वयतालीं येतालीं. हो मोबायल जो आमी संवसारी हेका उजार कोत्ता, तें आमी मातशें आमच्या खोशयेसाक विचारया, हांव कितें कोत्ता तें सारकें काय? पवित्र आत्म्याक सांगया, जोरी तर हें सारकें न्हू जाल्यार म्हाका नाका रावंक तितून. कितलो आमचो यूथ
कितली आमची भुरगीं सगळीं घुस्पोन पडलेलीं आहात. कित्याक ह्या सोशल मिडियाक लागून कितलें बरें जाता आसलें तेंच्यांनी ह्याच मोबायलार एक पवित्र पुस्तकाचो डावनलोड केल्लो जाल्यार आनी सगळे भाशेचें पवित्र पुस्तक घालूंक जाता. न्हय फकत कोंकणी वो इंग्लीश, सगळे भाशेचें आहा. आमी चडशी प्रायोरिटी दिवंक जाय उतराक देवाच्या. आमी खरेंच दिता काय? आमी आमच्या भुरग्यांक सांगतात काय देवाक पयलो आनी वयलो जागो दी म्हणून? जेन्ना हांव काजार जाल्ली म्हाजे मायन म्हाका सांगलें पवित्र पुस्तक घेवन वच स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीक मिटिंगेक ते. पूण तेन्ना म्हाका मातशें भितरसून कितें जातालें, पूण आयज म्हाका तें उतर आतां पासून उगडास आहा. तिणें कितें म्हटलेलें पळय तें. कित्याक तिकाय खबर आसली देवाचो प्लान कितें तरी आहा. जेन्ना आमकां कोण कितें सांगता न्हू आमी आयकपाक जाय. खरेंच हें आतां जें तिणें कितें म्हटलें तें म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केला. प्रेज गॉड. आमी दुसऱ्यांकूय सांगया. पयलीं आमी उठ्ठूकूच पयलीं कितें करता, आमचो फोन चॅक करता न्हू. तुमी करिनात दिसता. देवाचें उतर वाचतात न्हू बरीं भुरगीं. पयलीं आमी उठोन पयलीं कितें करता, वॉट्सॅप चॅक करता. कोणें मॅसेज धाडल्या काय, कोणाचे कॉल येयला काय, हुस्को आमकां. देवाच्या उतराचो आमी हुस्को धरला. हेंय आमकां दिश्टी पडटा न्हू फोन. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. जाल्यार आमी ह्या मोबायलाक मातसो उणो करया आमच्या जिवितान वापर करपाक. प्रेज गॉड. सोजमता. सो आमी खंय आसलेली, भावार्थ कहो एक्टिवेट जाता. भावार्थाची सुरवात कशी जाता, देवाचें उतर उलोवन. सो आमी सगळीं एक प्रॅक्टीस करपाक जाय देवाचें उतर उलोवपाक. जेन्ना तें आत्मीक वाठारान आहा जें कितें आमकां दिश्टी पडना तें आमी जेन्ना उलोवंक लागता तेन्ना भावार्थ चालू जाता. आनी जें कितें आत्मीक वाठारान आहा तें आमकां आमच्या फिजिकलान दिश्टी पडटलें. भलायकी हा कशी कळटा? आमकां देवान बरी भलायकी दिल्या म्हणून आमी जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या म्हणटा न्हू देवाचें उतर. आमी खरेंच काय त्या टायमार तें सोत मानता? वो आमकां कितें भोगता आमचे कुडीन तेजेर आमचें धान मन गेल्लें आहा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो हिंगर कितें म्हणटा, बिलावड आय प्रे दॅट इन एवरी वे यू मे सक्सीड अँड प्रॉस्पर. सो देवाचो एक आवंड आहा आमच्या जिवितान सक्सेस आसलेलो आनी आमी प्रॉस्पर जालेलीं. आनी कहें तो म्हणटा अँड बी इन गूड हेल्थ. फिजिकली म्हणटा आमी कुडीन भलायकेन आसलेलीं. जस्ट एज आय नो युअर सोल प्रॉस्पर्स. देवाक खबर आहा की आमी आत्मीक वाटेन प्रॉस्परस आहा म्हूण. पूण ती प्रॉस्पेरिटी आहा म्हणून आमकां केन्ना कळटा, जेन्ना आमी दीस रात देवाचें उतर आमी उलयतात, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतात, देवाचें उतर आमच्या ओठांचेरूच आसता दीस रात. जोशुआ 1:8 म्हणटा न्हू, दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट म्हणटा. तुज्या तोंडारूच आसूंक जाय म्हणटा, तुज्या ओठांचेर आसूंक जाय. सुमृतीचें पुस्तक दीस आनी रात म्हणटा. आमी दिसाचें केलें जाल्यार रातचें कितें आमकां आयकोंक येयलें जाल्यार आमी कितें करता, आमी तेंच उलोवंक लागता, तेंच सांगोंक लागता. अहें जेन्ना करता तेन्ना तो भावार्थ हें जातलो, काम करतलो ना. कित्याक आमी आमचें दान मन फकत आमकां दिश्टी पडटा, आमकां कितें आयकोता वो आमी कोणा कडसून आयकलां, कोणें आमकां सांगलां तेजेर आमी भावार्थ दवरला. पूण तो भावार्थ न्हू, भावार्थ आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. ताका लागून सुरवातेकूच विचारलेलें, ह्या भाव भयणांक पळोवपाक एकामेकाक भावार्थाची गरज आहा ना? दिसता न्हू दोयांनी. सो देवाचो एक आवंड आहा, खुशालकाय ताका आमकां बरे भलायकेन पळोवपाक.
हें स्वत आतां आमी जाणान. 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यांत. जातेलीं म्हणटा, जाल्या म्हणटा. पूण आमकां इजी जाता, सोंपें जाता त्या बसावणेचेर सोत मानपाक. कित्याक आमकां दिसती पडटा तेजेर आमचो चड हें आहा न्हू. दिसती पडटा तेंच आमी सोत मानता. दिसती आयकोता तेंच आमी सोत मानता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हें आमची पेकोवणी, आमचें रिस्टोरेशन सगलें आहा. आमच्या जिवितान तर आमी ती पळयतली जाल्यार ह्या भावार्थाची गरज. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जेजून कितें केलें, आपले बापान केलां तितलेंय तेणें केलें न्हू. तर आतां जेजून केलें, आपल्या बापान कितें केलें तें आमकां करूंक जायना जेजू भाशेन? जाता न्हू. पूण आमी कोत्तात काय? आमकां जाय काय आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्ले, जेजून कितें केलें तें आमी केल्लें? जाय काय आमकां? प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा Ephesians 5:1. कॅन वी गो टू Ephesians 5:1? कितें म्हणटा, therefore become imitators of God. Copy him म्हणटा and follow his examples. सो आमी कितें करचें पडलें, जेजूक आमी जेजून कितें केलां आमकां कशें कळटलें तेणें कितें केलां तेजें उतरां प्रमाणें तें उतर आमी शिकोन तें उतराचेर आमचें धान मन घालून तेणें केलां तें आमी कॉपी करूंक जाय आमच्या जिवितान. तेजें उदाहरण घेवन. चडशे आमची भुरगीं बी कोण आहा ती यूथ बी तांकां लायक न्हू कोण फिल्म स्टार आहा तेंच्या भाशेन जावपाक, तेंची स्टायल काडपाक. पूण त्या टायमार काय आमी आमच्या भुरग्यांक सांगलां जेजू भाशेन तूं जेजूचो पाटलावदार जा. जेजून केला तें एग्जाम्पल तूं फॉलो कर. खूब जाणांक पळयलें हांवें म्हाज्या जिवितान पासून, म्हाज्या इस्कॉलाच्या लायफान पासून, कॉलेजीन पासून खूब भुरगे स्टायल काडटा फिल्म एक्टरांची. ते चलता तशें ते चलतात, ते केस कातता तशें ते केस कातता. पूण आत्मीक वाटेन कितें, जेजून तर आपल्या बापान केलां तितलें तेणें केलें जाल्यार आमी कितलें करूंक जाय. आनी तें बरयल्लें आहा. आमकां तर जाणा जातलो, आमकां एक डिझायर आहा तें जाणा जावपाक जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी उगडचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोण जावंक सोदता? Anybody wants to become imitator of Christ? Thank you, Jesus. आमकां सगल्यांक आवडो आहा पूण आमकां एक स्टेप फुडें घालूंक नाका. आमकां तेजें उतर शिकोंक नाका. उतर नासतना आमी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट जातलीं, आमी जेजूचे पाटलावदार जातलीं. जेजून कितें केलें तेजें उदाहरण तर आमी घेयना, तेजे एग्जाम्पल्स तर आमी घेयना जाल्यार आमी तेज्या भाशेन जावं येता. आतां युथान बी कोण भुरगे पळय फिल्म स्टारांचे इमिटेटर्स जातात, ते इमिटेट करतात न्हू फिल्म स्टारांक बी. ते कशें जाल्यात काय, तेणी पळयलां न्हू, वेळ साडला तितून. पिक्चरां पळयल्यान, तेंचे कांतारां पळयल्यान ते कशें नाचता तशें ते नाचोंक लागल्या. तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी तर जेजूचे पाटलावदार जातलीं जाल्यार आमी कितलें जेजूक फॉलो करूंक जाय. तेज्या बापाचें पळोवन जेजून केलें, आतां जेजूची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. जेजून कितें केलां तेजेर आमी तें उदाहरणां घेवन आमीय करूंक जाय आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. चडशें आमी कितें करता, आमकां दिसती पडटा तें सोत मानता. देवाक दिसपा आमी शिकल्यान न्हू, देवान पासून जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार घडलो तेन्ना देवान कितें केलें, तो कितें दिसती पडटा तें उलयलो, तो भावार्थ उलयलो. कितें उलयलो? लेट देयर बी लायट. आनी थंय काळोख जालो न्हू, उजवाड जालो. शुअर? कितली पर्सेंट? 100%. व्हेरी गूड.
सो आमच्या जिवितांत आमी हें उतर उलोवपाक जाय. देवाचें उतर तर म्हणटा पयलो स्क्रिप्चर जो आमी घेतला तो 2 Corinthians 5:7 वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. आमी तर त्या भावार्थाचें पावल घालतलीं जाल्यार भावार्थ भोव गरजेचो. आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें देवाचे बासावणेन बरयल्लें आहा, आमकां दिसती पडटा ना. तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें जाल्यार भावार्थ भोव गरजेचो. भावार्थ जाय आनी भावार्थ दिल्लो आहा. भावार्थ दिल्लो आहा. भावार्थ एक सासव्याचे बिये भाशेन आनी भावार्थ एक्टिवेट जातलो आमच्या जिवितान जाल्यार देवाचें उतर उलोवप भोव गरजेचें. तेका लागून देवान पासून उलयलें. कितें दिसती पडटा तें उलयलो तो त्या टायमार. तेका कितें जाय पळय तें भावार्थान तेणें म्हटलें लेट दे बी लायट. उजवाड जा आनी उजवाड जालो. कित्याक तेका भावार्थ आसलो तेज्या बापाचेर, ह्या बरयल्ल्या उतराचेर. आमी आतां कितलें उलोवंक फावना हें उतर आमच्या जिवितान. खंयच्या आमच्या जिविताच्या वाठारान आमकां दिसता कांय काम जायना, कांयच फायदो ना, तेन्ना आमी हें उतर उलोवपाक जाय. पयलें म्हणल्यार भलायकेक. कित्याक देवाचो आवंडो तो, आमी बरी भलायकेन आसलेली. पूण जायते फावटी आमी कितले फावटी देवाचेर शीण केला. देवाक आमी म्हटल्या पासून तूं खंय हाय, हें कित्याक म्हजें सवें घडलें. देव गुन्यांवकारी तुज्या जिवितान कितें येयलां तें ना. हांवें पासून म्हटलां आसतलें तूं हूंय हाय, तूं कित्याक म्हाजें मागणें आयकनाय. पूण तें तुका तूं जें कितें आवडेताय तुज्या जिवितान तें देवाच्या उतरा प्रमाणें आहा जाल्यार तुका भावार्थ हो जायच. भावार्थ ना कांय ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता तुमकां. सो कितलीं जाणां आतां जेजूचो एग्जाम्पल घेवन तेजो पाटलाव तो कितें केलां तें आमी करूंक सोदता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तुमी जेन्ना हात वयर घालता तेन्ना देव तुमकां पळयता आनी देवाक जाय, जेजूच्या बापाक जाय तुमी तेज्या पुता भाशेन तेजो पाटलाव केल्लो. तेन्नाच आमी आमच्या जिवितान बरेंपण पळयतलीं. आहा बरेंपण, भलायकी आहा, सगलें आहा, सगलीं बेसांवां आहान आत्मीक वाठारान आहान. पूण ती आमी पळयतलीं जाल्यार भावार्थ जाय. आतां भावार्थ म्हटल्यार कितें. वॉट इज फेथ. भावार्थ म्हटल्यार कितें. हां व्हडल्यान व्हडल्यान म्हणा. आमी सगळीं शिकतात, मिस्टेक केल्यार पासून नो प्रॉब्लम. ओके. आनी कोण सांगूंक सोदता हे सायडीन. ओके. आनी कोण सांगूंक सोदता भावार्थ म्हणचें कितें. येस ब्रदर. बिलीव इन द अनसीन वॉट यू वॉन्ट टू सी. ओके. एनीबडी एल्स. आमी जाणा, सगल्यांक खबर आहा. पूण जेन्ना हांव म्हणटलें न्हू तेन्ना मागीर तुमी आमी जाणा आसली. या दोज आर एग्जाम्पल्स. आय वॉन्ट टू नो वॉट इज फेथ. प्रेज गॉड. वेर इट इज रिटन. वेर इट इज रिटन. Hebrews 11:1. भोव गरजेचें आमी जाणा जावपाक हें देवाची बासावणी खंय आहा पळय ती. कित्याक जेन्ना सैतान येता उतर घेवन येता आमच्या मनान,
तो सगळे चिंतना हाडटा तेन्ना आमी जाप दिवंक जाय ताका. जेजूकय टॅम्पटेशन येयल्लें 40 दीस उपास करतकूच तेणें कितें म्हटलें? तो ओगीत रावलो. सैतान इट इज रिटन. इन द सेम वे वी हॅव टू से इट इज रिटन. प्रेज गॉड. कितले फावटी म्हणटात काय आमी इट इज रिटन? आमी कितले फावटी म्हणटात? जेजून म्हटलें तें म्हणना हांव. आमी कितले फावटी म्हणटा जेन्ना सैतान आपली चिंतना आपले दुबाव घेवन आमच्या मनान येवन एटॅक करता, आमी कितले फावटी म्हणटात इट इज रिटन? कितले फावटी म्हणटात आमी बरयल्लें आहा? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी तर तें म्हणटलीं इट इज रिटन आनी खंय बरयल्लें आहा तें आमी जाणा जातलीं जाल्यार आमकां खबर आसपाक जाय न्हू. तें जेजून म्हटलां तें. हिब्रूज 11:1 म्हणटा हांव. भावार्थ म्हणजे कितें तें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा. जेन्ना एक भिरांत भितर सोदता, ओके, आनी सैतान घेवन येता, दुबाव घेवन येता, चिंतना घेवन येता, तूं म्हणटाय हांव जाणा भावार्थ, पूण तुका खबरूच ना भावार्थ म्हणजे कितें तें. तो देवाचेंच उतर घेवन ट्विस्ट करून घेवन येता. तेकाय खबर आहा देवाचें उतर आहा की ना? आसा. पूण तेंच उतर जें बरयल्लें आहा तें ट्विस्ट करून घेवन येता तो. तेका लागून हें उतर जाणा जावप भोव गरजेचें. आमी तर नोको जाल्यार आमी तेज्या फोटींग सांपडटलीं. तो सांगता तेंच आमी घेवन बसतलीं. तेका लागून हें तोंड उकडून देवाचें उतर उच्चारप इतलें गरजेचें. तेका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा हें उतर तुमच्या तोंडार आसपाक जाय दीस आनी रात, तुज्या ओंठांचेर. हें जें पवित्र पुस्तक आहा तें तुज्या तोंडांसून भायर आसोंक फावना, पूण दीस आनी रात तुवें तें उलोवपाक जाय, नियाळ करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हिब्रूज 11 पळोवया आमी. हें घेता हांव कित्याक खूब जाणांक खबर ना भावार्थ म्हणजे कितें तें. देर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन. आमकां दिसता न्हू जायते फावटी भावार्थाचेर आमी जायते फावटी आयकता, पूण आजुनूय काय आमी भावार्थाचेर स्ट्रॉंग जाल्लीं आहा देवाच्या उतराक? भावार्थ ही टॉपीक जी आहा ती तर आमकां सजमोल्ली, ती तर आमकां कळ्ळी. आमी आनीक तेजेर लक्ष घातलेलें, आमी आनीक तेजेर पॉन्डर केल्लें जाल्यार कितलें सोंपें जाता आसलें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कितें म्हणटा? नाव फेथ इज द अश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर अँड द एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. कितें म्हणटा? नाव म्हणटा म्हणजे भावार्थ म्हणल्यार कितें? आतां. इट्स नाव. ही पयली खबर आसपाक जाय आमकां. फेथ इज नाव. नाव फेथ इज द अश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. सजमता? प्रेज गॉड. आनी तो आतां म्हणटा, भावार्थ जावन आसा आतां, तो एक अश्युरन्स, ती एक खात्री आमकां. भावार्थ जावन आसा खात्री, अश्युरन्स म्हणटा न्हू, ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. आमकां सगल्यांक बरवासो आहा. होप म्हटल्यार कितें? बरवासो न्हू. आमकां बरवासो आहा एका वाठारान, आमकां हें जाय तें जाय. ना मायंग ना, ना म्हणटा ती. प्रेज गॉड. सो नाव फेथ इज द अश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर अँड द एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. आमकां कितें दिसता तें न्हू, पूण आमकां कितें दिसती पडना तो जावन आसा भावार्थ. पूण जायते फावटी आमी कितून सोत मानलां? आमकां दिसती पडटा तें. बट इट शूड बी अदर वे. वी हॅव टू बिलीव इन द अनसीन. आमकां जें कितें दिसती पडना तें आमच्या जिवितान तर आमी पळयतलीं जाल्यार भावार्थ जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो भावार्थ म्हणटा तो हूंय आहा गाय.
Huh? Spiritual. Anybody else? Where is faith? Praise God. खबर ना? Thank you, Jesus. खरंच कोणाकूच खबर ना? Yes, brother? Okay. Anybody else? Okay, let us see. In Romans 10:8. 10:8 only, no? Yeah, just put. Thank you, Jesus. कितें म्हणटा? But what does it say? The word is near you. So पयले स्वातीर भावार्थ आमकां कहो येता तो आमी आयकला न्हू. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. ओके? भावार्थ कहो एक्टिवेट जाता तें आमी शिकल्या आमचें तोंड उकोडटकूच. आतां हिंगर कितें म्हणटा? बट वॉट डज इट से? द वर्ड इज नियर यू इन युअर माउथ एंड इन युअर हार्ट. In your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. जेन्ना देवाच्या उतराची परगोटणी जाता तें जावन आसा भावार्थाचें उतर. देवाच्या उतरांतल्यान भावार्थ येता? येता की ना? येता न्हू? येना? देवाचें उतरान येता न्हू भावार्थ आमकां. तेका लागून देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय पोतून पोतून. पयलो हूंय हा म्हणटा इन युअर माउथ. जेन्ना आमी तें उतर उच्चारतात तेन्ना आमी तोंडानसून उच्चारतात न्हू. तेका लागून म्हणटा इट इज इन युअर माउथ एंड इन युअर हार्ट. आनी जें कितें आमी उच्चारता तें आमच्या काळजान डिपॉझीट जाता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें परिस्थिती येता कितें येता तेन्ना तेंच उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. कित्याक तें जावन आसा भावार्थाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां लागींच आहा म्हणटा उतर. लागींच आहा म्हणटा न्हू उतर आमकां. तें उतर तर आमच्या तोंडान येतलें जाल्यार कित्याची गरज? पवित्र पुस्तकाची न्हू. पवित्र पुस्तक आमी लागींच दवरता काय? लागींच आसता? ओ जेन्ना फादर बी घार ब्लेस करूंक येता तेन्ना आमी धांवतात मागीर न्हू. पवित्र पुस्तक सोदतात न्हू आमी. पूण तें लागींच आहा म्हणटा. Word is near you, in your mouth and in your heart. जेन्ना आमी तें उच्चारता तेन्नाच तें आमच्या काळजान भितर सरता. आमी तर उच्चारिना जाल्यार आमच्या तोंडान आमच्या काळजान कितें आसतलें देवाचें उतर? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. And that is the word of faith which we preached, that we preach. So जे उतराची पोरगोटणी जाता त्या उतर जेन्ना तुमच्या कानार पडटा त्या उतरांतल्यान भावार्थ तयार जाता. तेका लागून देवाच्या उतराची पोरगोटणी भोव गरजेची. कित्याक तें उतर जेन्ना तुज्या कानार पडटा तेन्ना तुका भावार्थ येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता तुमकां? कितल्या जाणांक सोजमोना? सोजमोंक ना? सोजमोले. कितल्या जाणांक सोजमोंक ना? तुमी जेन्ना वय म्हणना नाय म्हणल्यार म्हणल्यार दोन वस्तू. एक म्हणल्यार तुमकां सोजमोला, एक म्हणल्यार तुमकां सोजमोंक ना. सोजमोला? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड.
प्रेज गॉड. सो जे भाशेन देव काळोख दिसलेलो तेणें तेजेर फोकस दवरूंक ना, पूण तो उजवाड उलयलो आनी उजवाड जालो. आनी जेन्ना शीस बोटीन आसले तेन्ना वादळ मोल येयल्लें तेन्ना ते कितें उलयले? आमी मोत्ता म्हटलें न्हू तेणें, पूण जेजूक खबर नासली काय? आहली. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां कितें दिश्टी पडटा तेजेर आमचें चड धान मन आसा. पूण देवाचें उतर म्हणटा वॉक बाय फेथ. आमकां दिश्टी पडटा म्हणून आमी उलयतात न्हू तें, आनी दिश्टी पडटा ताका बावार्थ गरज ना. बावार्थ जाय आमकां कितें दिसना पळय तेका. प्रेज गॉड. आनीक एक उदाहरण घेवया. जेन्ना जेजून अंजिराच्या झाडाक ताका भूक लागली म्हणून तो गेलो न्हू झाडाशी लागीं. तें झाड आख्ख्या पानांनी भरलेलें. पानांनी भरप म्हटल्यार कितें? ताका फळ आसपाक जाय ओ नासपाक जाय? आसपाक जाय. सो जेन्ना तो फुडें चलून गेलो तेन्ना ताका फळ मेवलें? कितें मेवलें? पानांच मेवलीं. सो तेणें कितें केलें? ताका शिराप घातलो. शिराप घातलो न्हू. जेन्ना तो उलयलो तेन्ना तें झाड सोमतेंच पडलें. हां? दुसरे दिसा तें उमटोन पडलें. दुसऱ्या सकाळीं तेंच्यांनी पयलें न्हू उमटोन पडलें तें मुना सयत. ओके. पूण जेजून जेन्ना ताका शिराप घातलो तेन्ना पयलें ते खंय मेले? रूट्स. रूट्स न्हू. मुळासून मेले. पूण जेजूक दिसतालें तें झाड मेलें म्हणून ताका दिसतालें, पूण ताका खबर आसली कित्याक तो भावार्थाचें उतर उलयल्लो. तेणें कितें म्हणून शिराप घातलो? हेज्या फुडें आनी कोणूच तुजें फळ खावचो ना. आनी तें मागीर दुसरे दिसा कोणें पयलें? पेद्रून पयलें न्हू. पूण पेद्रूक एक सरप्रायज कहो न्हू तो. कित्याक तेणें स्वत मानलेलें काय जेजून कितें म्हटलेलें तें घडोवन येतलें म्हणून? ना. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत दुयेंस येता, कितें येता, आमी हुकूम घालपाक जाय. कित्याक ताका फळ नासलें न्हू. वय कितें म्हणटा? वय तो सिजनूय आसलो न्हू. पूण पानां आसलीं न्हू. पानां आसलीं. पानां आहा म्हणटच फळ दिवपाकूच जाय न्हू. म्हणजे ते ना जाल्यार तें झाड सेल्फीश न्हू. पानां आहा म्हणटच त्या झाडाक फळ आसपाकूच जाय. ती पानां पळोवनूच तो भायर सरलो न्हू जेजू. चलोन येयलो न्हू झाडा कडेन. ओके. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ही आसलेली अंजिराच्या झाडा कडेन. सो तेच भाशेन जेन्ना जेजून भावार्थान त्या झाडाक हुकूम घातलो तें झाड पयलें मुनानसून मेलें. आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमी हुकूम घालता, देवाचें उतर घेवन उलयता तेन्ना तें पयलें मुळांतसून मोत्ता. पूण आमकां कितें जाय? पयलें भायरसून आमकां दिसलेलें जाय न्हू. पयलीं तेजी भितरसून
काम करता. मून पयलें तेजें मेलें, शिराप घातलें, तें मून पयलें सुकलें आनी मागीर तें ल्हव ल्हव आख्खें झाड सुकोन गेलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. सो मार्क 11:23 आमकां कितें म्हणटा? दोंगरा कडेन उलय. दोंगर म्हटल्यार कितें? ओके. पयलें आमकां कितें दिसतालें? दोंगर म्हटल्यार मावंटन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हिंगर कितें म्हणटा? आय अश्योर यू अँड मोस्ट सॉलमली से टू यू. आय अश्योर यू म्हणटा म्हणजे हांव तुका एक खात्री दितां. यू अश्योर यू अँड मोस्ट सॉलमली से टू यू. तुका म्हणटा हांव. तो नांव घेवन म्हणटा, ह्या देवाच्या भासावणीन म्हणटा तुका म्हणटा हांव. Whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his mind, शुअर तुमी? पूण जेन्ना आमी म्हणटा, आमी कमांड करता, तेन्ना आमच्या मोतीन कित्याक दुबाव येता तर? तुमच्या मोतीन येयना दुबाव? मोतीन येता न्हू? हिंगोर म्हटला हार्ट, पूण आमी खंय दुबाव घेतात? मनान घेता. ताका लागून जेजून स्पेसिफिकली म्हटलां, डू नॉट डावट इन युअर हार्ट, बट बिलीव that what he or she says is going to take place, it will be done for him. Any other translation, sister, can you put? Okay. Truly I say to you म्हणटा. ट्रुली म्हटल्यार कितें? म्हणजे जेजू फोटी मारतालो? जेजू स्वत सांगिना? जेजू सगळें स्वताचेंच सांगता. पूण तोरी तो तें उतर हिंगासर उजार कोत्ता. ट्रुली म्हणटा, हांव खरेंच सांगता, सोच सांगता. कित्याक ताका खबर आहा आमी सोत मानिना म्हणून. ट्रुली आय से टू यू, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. कितें म्हणटा? इट वील बी डन फॉर हिम. हिम सकल हा. कोण तो हिम? जेजू? ओके, वयर पोत्तून या. ही सोजमणी भोव गरजेची. जेजू म्हणटात तुमी, आमी म्हणटात. ओके, तुमी म्हणटात न्हू? बरें. ट्रुली आय से टू यू, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. तुमी जाल्यार तुमी स्वत मानतात? कितलीं जाणां? तुमी म्हणटात न्हू आतां, आमी. तुमी ती तुमी स्वत मानतात? स्वत मानूंक जाय, पूण आमी स्वत मानतात काय? आमकां डावट येता न्हू? ताका लागून जेजून म्हटला पासून बिलीव इन युअर हार्ट. स्पेसिफिकली सांगलां तेणें. बिलीव इन युअर हार्ट. बिलीव इन युअर मायंड म्हटलां, पूण आमी ही स्वत मानता मनान. ताका लागून देवाची उतर जें आहा ती आमकां सोजमणी भोव गरजेची. सिस्टर, कितें डावट आहा? तिच्या कडेन उलयता म्हणून दिसता. कितें विचारूंक जाय?
ना न्हू? प्रेज गॉड. Can you come down little? Same scripture. Okay, so truly I say to you, खऱ्यांनीच हांव तुका सांगता, कोण म्हणीत, कोणाक म्हणीत? खडपाक म्हणीत. खडप म्हटल्यार कितें? दुयेंसूच म्हणटात तुमी. तुमकां फकत भलायकीचेर फोकस न्हू? प्रॉब्लम सगळे येयले तितून. ओके, बी टेकन अप एंड थ्रोन इन टू द सी. कितें म्हणटा? हांव ह्या दोंगराक हुकूम घालता, वच आनी दोरयान पड. पूण जेन्ना तुमी म्हणटात वच आनी दोरयान पड, तुमकां दिसता तें? दिसता तें खडप, तें जें खडप आहा, जें प्रॉब्लम आहा, तें उठोन आपल्याक दोरयान उडयता तें दिसती पडटा? कित्याक तुमी स्वत मानतात तर? कोही तुमी स्वत मानतात? भावार्थान. हेका लागून भावार्थ जाय. आमकां दिसना न्हू तें प्रॉब्लम वचोन दोरयान पडटा तें आमकां दिसता? पूण बरयल्लें आहा म्हणून आमी तें स्वत मानता. प्रेज गॉड. आनी म्हणटा कोण दुबाव दोरिना काळजान, पूण भावार्थ दोत्ता तें तेज्या थंय घडटलें. इट वील बी डन फॉर हीम. हीम म्हटल्यार फकत दादल्या मनशाक? हीम म्हटल्यार म्हणून बायलां म्हणूंक हा ना, फकत तेंकांच तें, आमकां न्हू तें. सगल्यांक हीम हा थंय आमी घालूंक जाय आमकां. देवाच्या उतरान कितल्या कडेन बरयल्लें आहा न्हू? सन डॉटर बरोवंक ना. बट इट इज फॉर ऑल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ही सिस्टम आमी फॉलो करूंक जाय. केन्ना आमच्या कडेन जायना कोणाक बोगसूंक, कोणाचो राग आहा, आमी वचोन त्या मनशा कडेन बोगसणें मागोंक जाय? वो आमी भावार्थान म्हणोंक जाय? कितें म्हणोंक जाय? वो जो स्पिरीट आहा बिटरनसाचो, वो कोणाक तुका बोगसणें दिवंक भोव आगोड जाता, तें म्हणोंक जाय द स्पिरीट ऑफ अनफॉरगिवनेस. हांव तुका हुकूम घालतां, वच आनी दोरयान पड. आनी हांव स्वत मानता म्हज्या काळजान जें कितें हांव म्हटलां तें जालें म्हणून. पूण आमकां दिसना तें जालें म्हणून. तर आमी पोतून पोतून म्हणपाक जाय, पोतून पोतून आमी कामाण करूंक जाय? ना, एकदांच. जेन्ना आमचे कुडीन दूख येता तेन्ना आमी हेंच कमांड कोत्ता न्हू, वच आनी दोरयान पड. पूण दूख आहा आंगान, सो आमी पोत्तून मागीर म्हणटात न्हू, पोतून पोतून म्हणटात न्हू, तें सारकें ना. एकदांच म्हणोंक जाय. आनी आमी स्वत मानूंक जाय आमच्या काळजान कितें जालें म्हणून. सो आमी उलोवपाक जाय, आमी म्हणपाक जाय त्या प्रॉब्लमांक. जायते फावटी आमकां भोव आगोड जाता न्हू. आमकां दिसता खूब फावटी वचोन त्या मनशाक आमी पर्सनली वचोन ताका फॉरगिव करूंक जाय. पूण तूं तर भावार्थान स्वत मानताय की तुवें जो स्पिरीट आहलो अनफॉरगिवनेस, स्पिरीट ऑफ बिटरनस, ताका हांव हुकूम घालता वच आनी दोरयान पड, आनी तूं स्वत मानताय तुज्या काळजान तें जालें म्हणून. तें जालें. पूण जालें म्हणून हें न्हू की तें आमकां पोतून उगडास येवंक जाय. आं, त्या मनशान कितें केलां आमच्या जिवितान, आमकां कितें म्हटलां तें आनी उगडास करपाचो ना. तूं तर स्वत मानताय. जायते फावटी आमकां ही खबर ना. आमकां दिसता आमी फुड्यान वचोन तेज्या फुड्यान वचोन सॉरी म्हणोंक जाय, उलोवंक जाय. सो ह्या हेका आमकां भावार्थ जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमचे जे कितें कोश त्रास येता तेकाय हुकूम घालूंक, आनी आमचे कडेन कितें जायना करूंक तें आमी म्हणोंक जाय, हुकूम घालूंक जाय. कितें कर पळय तें, खंय वच आनी कितें कर तें, आनी आमी भावार्थान स्वत मानपाक जाय. तें जालें कित्याक तूं भावार्थान स्वत मानताय. हालेलुया.
आनी तो भावार्थ जो आमकां हा तो जावन आसा बापाच्या पुताचो, जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we go to Galatians 2:20? Put KJV, yeah? तुमकां कळोंक जाय न्हू तो पुताचो भावार्थ म्हणून, ताका लागून हो स्क्रिप्चर घेतला. कितें म्हणटा, आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट. आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट, नेवरलेस आय लीव, येट नॉट आय, बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. सो आमी जेजू क्रिस्ता बारी मेल्या आनी आमी आतां जियेतात ती आमी न्हय, पूण क्रिस्त आमचे भितर जियेता. And the life which I now live in the flesh, जे जिवीत हांव ह्या कुडीन जियेता, I live by faith. I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. कितली जाणां स्वत म्हणटा की आमी जेजू क्रिस्ता बारी मेल्या. क्रायस्ट लिव्स इन मी. आमी न्हू ती, जेजू क्रिस्त आमच्या भितर जियेता. आनी हे कुडीन जी आमी जियेता ती हांव न्हू, पूण जेजू क्रिस्त, क्रायस्ट. क्रायस्ट लिव्स इन मी. सारकें पळय, क्लियरली सांगलां. आय नाव लिव इन द फ्लॅश, आय लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. कोणाच्या भावार्था उद्देशी आमी जियेतात? जेजूच्या. फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड म्हटलां. सन ऑफ गॉड जावन आसा जेजू न्हू, जेजू क्रिस्त. तेज्या भावार्था उद्देशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to Romans 12:3? Any other translation? Simple one. It is talking about the measure of faith. Same one, right? Okay. ESV. This is ESV. Okay. इंगर कितें म्हणटा, for by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. कितें सजमता आमकां हिंगासर? One translation says the measure of faith, right? One translation says the measure of faith. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. So, इंगोर म्हणटा न्हू, द मेजर ऑफ फेथ दॅट गॉड हॅज असायन. म्हणल्यार आमकां सगल्यांक सेम मेजराचो फेथ दिल्लो आहा. दिला न्हू सगल्यांक? तुमी आनी कितें चिंततात म्हाका दिसता. तुमी फिजिकली हिंगर बसल्यात, पूण तुमचें मन आनी हूंय आहा.
हां आमकां सगल्यांक म्हणटा सेम मेजर दिल्लो आहा. मेजराक कितें म्हणटा कोंकणीन? सेम मापान आमकां भावार्थ दिल्लो आहा. आमकां दिसती पडटा भावार्थ, पूण बरयल्लें आहा न्हू दिला म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हें खाली तुमकां दाखोवपाक घेतला की आमकां सगल्यांक भावार्थ दिल्लो आहा, सेम मापान दिल्लो आहा. जायते फावटी आमकां दिसता आमकां भावार्थ ना. कितल्या जाणांक दिसतालें? खूब जाणां हांव उलयता तें आयकोता, म्हाजें देव मागणें आयकोना, म्हाका भावार्थ ना. कोणें म्हणूंक शकता आमी भावार्थ ना? भावार्थ तो दिल्लो आहा. कित्याक आमकां खबर ना भावार्थ दिल्लो आहा म्हणून. नाजाल्यार आमकां नाका तो भावार्थ काम केल्लो. आमकां जाय दुसऱ्यान मागोन आमकां मेवल्लें. करेक्ट? म्हणटात न्हू म्हाज्या खातीर माग, पूण जोण एकल्याक दिल्लो आहा भावार्थ. तो भावार्थ आमी एक्टिवेट करपाक जाय देवाचें उतर उलोवन. भावार्थ आमकां येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. भावार्थ कितें पळय तेंय आमी शिकल्यात. तें बरोवन घेयात मातशें. हिब्रूज 11:1. वॉट इज फेथ? व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूब गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आमी पयलो स्क्रिप्चर घेतलेलो, वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. 2 Corinthians 5:7. सो कितलीं जाणां आतां हें आमकां शिकोवन मेवल्या उपरांत आमी भावार्थान चलतलीं? वेरी गूड. तुमकांच कळटलें तुमी भावार्थान चलतात वो दिसती पडटा तें स्वत मानतात. एक देवाचें उतर म्हणटा वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. सायट म्हणल्यार आमकां कितें दिसती पडटा पळय तें आमच्या भोंवतणी. सो 1 Peter 2:24 म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. सो आमी त्या भासावणी आमच्या तोंडांसून उलोवपाक जाय. कॅन वी गो टू 1 Peter 2:24? He himself bore our sins in his body. He himself bore our sins in his body. तेणें आपले कुडींत आमचे पातक घेतले, पातकां घेतलीं. सिन्स म्हणटा न्हू. He himself bore our sins in his body on the tree. सो तेणें आपले कुडीन आमची पातकां घेतलीं. कोंकणी ट्रान्सलेशन म्हणटा तेणें आपले कुडीन उबारून घेतलीं, आमची पातकां उबारून घेतलीं. That we might die to sin and live to righteousness. That we may die to sin and live to righteousness. What is righteousness? Righteousness म्हटल्यार नितिवंतपण. पूण नितिवंतपणाचें हें कितें? येस, righteousness is nitivanpon. That is the Konkani word. But what is nitivanpon? Huh? I can't hear. Like God? Right.
Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सो आतां हो मायक बंद पडलो न्हू तो बंद पडटकूच आनी रिकॉर्डिंग वयता यूट्यूबार ना पूण तो भाव सारको जाणा ताका सिस्टम खबर आहा तो ऑफ वयता म्हणून ताका खबर आहा ती जाणवाय ताका आहा म्हणून ताका कळलें न्हू तुमकां कोणाक तरी कळलें ना तेच भाशेन देवाची सिस्टम आहा देवाच्या राज्यान देवाची सिस्टम आहा ती सिस्टम फॉलो करीत जाल्यार आमकां पळोवंक मेवता जें कितें करून दवरलां पळय तें सो कितलें भोव गरजेचें न्हू सिस्टम फॉलो करूंक सिस्टम जाणा जावंक प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हांव कोंकणीन वाचतां खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोवचे खातीर ताणें अशें केलें ताच्या गायांनी तुमी बरी जातेलीन जाल्यान बरी जातेली म्हणटा न्हू जाल्यान जाल्यार आमकां हें आमी म्हणटात बरी जाल्यांत पूण आमच्या मनान कितें घुंवता दोतोराचो रिपोर्ट प्रेज गॉड थँक्यू जीसस कित्याक दोतोर आमकां बरोवन दिता न्हू रिपोर्ट बरोवन दिना जेन्ना तूं दोतोराशी वयता तुजें पयलें नांव घालता डेट घालता तुका कितें सिमटम्स जाता तें बरयता तुजी केस कसली ती बरोवन दिता मागीर आमी घरा वयता आनी तेंच नियाळ कोत्तात न्हू म्हणजे आमी दिसती पडटा तेजेर चड दान मन घातलां आनी हें उतर आमकां दिसती पडना न्हू आमी म्हणटात पूण कांय घडना कित्याक आमच्या मोतीन रिपोर्ट घुंवता प्रेज गॉड पूण हिंगो देवाचें उतर कितें म्हणटा खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार घेतलो आमचे जे पातक आहले तो भार आख्खो भारादीक भार ताणें जेजून घेतलो आपले कुडीचेर उबारून घेतलो कहो घेतलो उबारून घेतलो म्हणटा उखलून घेतलो उबारून घेतलो पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर कित्याक ताणें उबारून घेतलो पातकाक पाट जावपाक जाय म्हणून आनी देवाक जे भाशेन जाय आमी जियोवचे खातीर ताका लागून जेजून अशें केलें ताणें अशें केलें ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यान आमी ताच्या गायांनी बरी मागीर कितल्या जाणांक जेन्ना हेडेक जाता तकली फोडटा तेन्ना आमी जेजूच्या खुर्साचेर नियाळ कोत्ता जेजून कितें घेतलां तेच्या कुडीन तेजेर नियाळ कोत्ता सगळें म्हणटा तो तेणें आपले कुडीन उबारून घेतलें पातकांचो भार घेतलो म्हणटा पातकाचो भार घेतलो जाल्यार तितून दुयेंसूय येयलें सगळी पिडा कोश त्रास सगळे येयले पूण आमी तेजेर नियाळ कोत्तात आमी जेजूच्या खुर्साचेर नियाळ कोत्ता जेजून त्या खुर्सार सगळें घेतलां उबारून आनी फुडें म्हणटा ताज्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत आमकां दिसती पडना आमी बरी जाल्यांत ती पूण भावार्थ आमकां एक खात्री दिता की तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत ताका लागून आमी हें उतर म्हणपाक जाय आमच्या तोंडानसून आमी जेन्ना कोणाक वयता कोणाक विजीट करूंक वयता तेन्ना आमी पयलें हें उतर शिकयता सतमान जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय जेजूच्या गायांनी तूं बरो हें म्हणोंक लायता कित्याक तो एक्टिवेट जावंक जाय न्हू भावार्थ म्हणोंक लायता तोंड उकडून आमी शिकल्यान न्हू पयलें भावार्थ कसो एक्टिवेट जाता त्या भावार्थाची सुरवात कशी जाता जेन्ना आमी तोंडान म्हणटा आनी आमच्या कानार तें उतर पडटा तशें करून भावार्थ येता भावार्थ देवाचें उतर आयकोन येता आनी भावार्थ एक्टिवेट जाता आमचें तोंड उकडटा पळय तेन्ना पूण आमचें तें जरी तर आतां आमकां कितें दूख आहा आमी म्हणत नात तोंड उकडिनात ती दूख आपुणूच वयतली ना आमी उलोवंक जाय न्हू म्हणोंक जाय न्हू आमचें तोंड उकडून जेजून आमकां इतली पेकोवणी करून दवरलेली आहा
सगळें म्हणटा तो आपले कुडीन आपणेन घेतला, जेजून घेतला म्हणटा कुडीन आपली. पूण आमी तेजेर घोडीभर तरी नियाळ कोत्तात काय? जेन्ना तो खुर्सार खिळायल्लो तेका, तेन्ना तेजी सगळीं हाडां जॉयंटाकसून भायर सरलेलीं. आतां आमच्या कुडीन जी दूख जाता ती त्या वक्तार तेणें आपले कुडीन घेतल्या. पूण जेन्ना आमी आमचें तोंड उकडून आमी तें म्हणटा तेन्नाच आमकां कळटलें की देवाचें उतर सत. जितलें आमी म्हणटा तितलें आमकां बरेंपण आमी पळयतलीं आमच्या जिवितान. कितले फावटी वॉट्सॅपार पासून आमी कोणाक कोणाक उतर धाडटा न्हू, तें उकडून पासून पळयना, म्हटलां वय म्हटलां म्हणटा. अशें करून आमी आमकांच फटयतात. आमी म्हणपाक जाय. कित्याक जेजून कितें केलां खुर्सार तितून सगळें बरेंपण आहा. तेजेर नियाळ करपाक जाय आमी, तेका पळोवपाक जाय. आनी आमी जेन्ना एक खुरीस पळयता आमच्या घरान इगोजेन खंय खंय पळयता तेन्ना आमकां दिसती पडटा तें कितें तेका भोगलें त्या टायमार तें. तेजें मांस नासलें म्हणटा, तेजी हाडां सगळीं सुटलेलीं, तेजें काळीज म्हणटा मेणा भाशेन पिगोवल्लें. जेन्ना आमी हेजेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना जी दूख आमकां जाता ती नाच जाता. पूण आमी धाकट्या धाकट्या हितून सुरवात करूंक जाय. जेन्ना आमकां बारीक दाडी फोडटा वो कितें जाता तकली फोडटा तेन्ना आमी प्रॅक्टीस करपाक जाय. आमी करिना आनी मागीर आमकां व्हडलें कितें जातकूच कांयच जावंक पावना. कित्याक आमी एक सोयीत करूंक ना एक देवाचें उतर हें म्हणपाक. आनी जॉन 3 म्हणटा, आमी घेतला तो स्क्रिप्चर की देवाक खुशालकाय जाता आमकां बरी भलायकी आसलेली. तेका जाय आमी बरे भलायकेन आसलेलीं. प्रेज गॉड. तेन्नाय आमी जेन्ना दूख आहा, कितें त्रास जाता आमचे कुडीन, तेन्नाय आमी कितें करूंक जाय, आमी भावार्थान वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. कोंकणीन कितें म्हणटा? दिसता तेजेर सोत मानिनाका, पूण तुका कितें पळोवंक जाय पळय तेजेर सोत मान. आनी आमकां कितें पळोवंक जाय तें सगलें पवित्र पुस्तकान बरयलें, तेजे बासावणेन बरयल्लें आहा. तें आमकां दिसना पूण आमकां तें पळोवंक जाय न्हू, जाल्यार तें आमी उलोवचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. अशें ल्हान ल्हान जी सिमटम आमच्या कुडीन येता तेजेर आमी अधिकार घेवपाक जाय. पूण आमी कितें करता, आमी ती जी सिमटम येता, जें धाकटें कितें येता तेका आमी अधिकार दिता आमचे कुडीचेर. आमी उलोवंक जाय, म्हणोंक जाय जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यांत. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो कितें तरी शिकल्यात तुमी आयज? बरयलां सगल्यांनी? डेफिनेशन बरयात. हिब्रूज 11:1 भावार्थाचेर. भावार्थ म्हटल्यार कितें पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमी निमाणें मागणें करया. सर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा जें कितें तुवें आमकां शिकयलां. एकदम सोंपें करून तुवें आमकां शिकयलां. तूं आमकां कित्याकूच फोर्स करिनाय, पूण तूं आमच्या फुड्यान दवरताय आमकां कितें चूज करूंक जाय पळय तें. आमकां आमी चलोंक सोदता भावार्थान, वो आमकां कितें दिसती पडटा पळय तितून आमी चलोंक सोदता. पूण तुजें उतर म्हणटा भावार्थान चल, आनी न्हय तुमकां दिसती पडटा तें. आर्गां तुका बापा,
ह्या शिकोवण्या खातीर ही जी सगलीं भाव भयणां जी हिंगासर एकठावल्यान तांचे खातीर आनी जें कितें तुवें शिकयलां तें आमी आपणावंक आनी आमी सोत मानता की जें कितें आमी शिकलां तें आमी वेव्हारान घालतले म्हणून. थँक्यू जिजस. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.